हॅलो माय गोन फ्रेंड्स, आयज आमी स्टफ माणकी करयाचे. हिंगा माणकी घेयलाय 2 आनी तेगे मिशो फिन्स ते सगळे ते बरे बारीक कट कर. आनी आमकां जाय रेशाद मसालो, 3 मिडियम सायजी कांदे ते बरे बारीक कट कर. हांवें सगळे कट केले. हे भाशेन कट कर आनी इल्लेशें मीठ लाय तांकां. तेल घाल आनी तेलान कांदो घाल आनी ते बरें फ्राय कर, गोल्डन ब्रावन जावसर. आमगे कांदो फ्राय जालो. आतां तितून ते माणकी आमी कट केले न्हू ते घाल आनी ते बरें फ्राय कर कांद्या बारा. आनी आतां तुगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल आनी आतां तितून रेशाद मसालो घाल 2 स्पून आनी ते 1 मिनट अशें बरें फ्राय कर. मागीर रेशाद मसालो ऑलरेडी स्वीट हा. तुमगे जर तीख हा जाल्यार एक इल्लेशें शुगर घाल तुमगे टेस्टा प्रमाणे. जरी तर तुका दिसता तुगे स्टफिंग उणो जातलो, पावचो ना जाल्यार सेपरेटली कांदो फ्राय कर आनी तितून रेशाद मसालो घाल आनी तुगे स्टफिंगा बारा मिक्स कर. हेचे आमगे स्टफिंग रेडी जालें. आतां ताका मातशें गो थंड जावंक दी. आतां माणकेक इल्लेशें टेस्टा प्रमाणे मीठ लाय आनी ते स्टफिंग सगळें हे भाशेन भर ताका. चडूय भरनाका ना, सगळें मागीर भाजता आसतना भायर येतलें. हेचें आमगे स्टफिंग भरून जालें आनी ताका हे भाशेन टूथपीक लाय. हेचें सगळें भरलें. आतां ताका फ्राय कर. धांकांनी फ्राय कर ना जाल्यार तेल आख्खें उसळटलें आंगार. दुसरे सायडीनी बरें फ्राय कर 3 मिनट अशें. आमगे स्टफ माणकी रेडी जाली. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब. देव बरें करूं.